Somia, somia caduto, Lisa, Lisa caduto, Lisa, Lisa caduto, somia, somia caduto. Somia, somia caduto. प्रार्थुया. ह्या आयच्या मिसाच्या इंत्यास हांव भेटयलां सासणीक थारोवणा खातीर रोजारियो मिनेझीस. तेच परी मागूंक लायलां आपलो लग्नाचो वार्शीक वरोस समोरुंपतल्या निकलस आनी एझिल्डा. आयच्या दिसा जायतीं जाणां आपलो वाडदीस समोरुंपतात, लग्नाचें वरोस समोरुंपतात वो हेर समोरुंप करतात. जायते जाण पिड्येंत कश्टवतात, तांचेय पासत मागुया. ह्या वेळार तुमची काळजांत मनांतली मागणी देवाक उबारात. सर्वेस्परा देवा, कुर्साचे पिशेपणांतल्यान जेजू क्रिस्ताची अप्रिमीत जाणवाय विचित्र तोरेन तुवें बागिवंत जास्टीन तुज्या रोगसाक्षाक शिकयली. ताची विनवणी मानून घेव आनी कसलेच कोश्ट खोटे शिकोवणेक फावो नासतना भावार्थान तीर रावूंक आमकां करपा दी. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. भाग्यवंत पेद्रूचे दुसरे चिटीची सुरवात. सिमांव पेद्रू जेजू क्रिस्ताचो सेवक आनी दोर्मदूत आमच्या देवा आनी सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या प्रमाणीकपणान आमचो सारको भावार्थ घेतोल्यांक ही चीट बरयता. देवाक आनी जेजूक आमच्या सुम्याक ओदीक ओदीक ओळखून तुमकां ओदीक आनी ओदीक कृपा आनी शांती मेळूं. फावो ते परीन जियोंक आनी ताची भोक्ती करूंक गरज तितलें आपले दिव्य पदवेन ताणें आमकां दिलां. मोहिमेवंत आनी श्रेश्ठ देवान आमकां आपयल्यांत आनी ताची जेजून आमकां वळख दिली. ह्या आपल्या गुणांक लागून उंच मोलाची आनी ओडती देणी ताणें आमकां बासायल्यांत. हे परी संवसारांतलें कुसडेपण फटकिरी आशा सांडून देव स्वयंबाची तुमी भागीदारां जातात. पूण ह्या खातीर सगळे उमेदीन तुमकां वावुरचें पडटलें. भावार्था बरोबर सुगूण वाडोवच्याक सुगुणां बरोबर जाणवाय, जाणवाये बरोबर ओल्प बोजोण, ओल्प बोजोणा बरोबर तिराय, तिराये बरोबर भोक्ती, भोक्ती बरोबर भावां भयणां तांय बोलेपण आनी बोलेपणा बरोबर प्रिती मोग. सर्वेस्पराचें उतरें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो, म्हज्या देवा तुजेर विस्वास दवरता. परतून म्हणया, म्हज्या देवा तुजेर विस्वास दवरता. जो मनीस भोव व्हडत्या देवाक शरण येता आनी सोर पदवेदाराचे सावळेक बिराड घेता, तो सर्वेस्पराक म्हणटा, तूं म्हजो आसरो, म्हजो किल्लो, म्हजो देव, तुजेर विस्वास दवरता. जबाब, म्हज्या देवा तुजेर विस्वास दवरता. तो मोगान म्हाका चिटकून रावता देखून हांव निवारतलों. म्हजें नांव तो अडकता देखून हांव ताका राखतलों. तो म्हाका उलो मारता तेन्ना हांव ताका जाप दितलों. जबाब, म्हज्या देवा तुजेर विस्वास दवरता. आकांतांत हांव ताच्या सांगाता आसतलों. हांव ताका वाटायतलों आनी व्हड करतलों.
लांब आवक दिवन ताका दादोशी कोत्तलो. म्हजें तारण पळोवंक ताका फावो कोत्तलो. जबाब, म्हज्या देवा तुजेर विस्वास दवरता. उद्गार. सुमिया जेजू क्रिस्ता, तुजो विस्वाशी गोवाय मेल्ल्यांतलो माडगोडो दोया मोया करून तुज्या रोगतान तुवें धुली आमचीं पातकां. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. आणि तुमच्या आत्म्या सगळ्यास मार्को परमणे शुभ वर्तमान. महिमा तुका आसूं. जेजू महायाज्ञिका खोडे, धर्मशास्त्रा खोडे आनी जाणट्या खोडे वेपारींनी असो उलोवंक लागलो. एका मनशान दाकांचो मोडो लायलो. ताचे भोंवतणी आडो घालो. गाणेक कोंबडी कातयली. पारो करपाक एक गोपूर बांदलो आनी तो कुलवाड्यांक कोंबड्याक दिवून आपूण पयशिल्ल्या गांवांत गेलो. आनी खाड पावतूच मोड्याच्या पिकाचो आपलो वांटो कुलवाड्या लागीं घेवचे खातीर ताणें एका चाकराक तांचेशी धाडलो. ताणें ताका धरून मार दिलो आनी रिकामो परत धाडलो. दुसरे फावट आनीक एका चाकराक ताचेशी धाडलो आनी ताणें ताची तकली फोडली आनी ताका बेमान केलो. नव्यान ताणें दुसऱ्या एकाक धाडलो आनी ताणें ताका जिवेशी मारलो. आनी धाडलोल्या सोबार येर तांणी थोड्यांक बडयले, दुसऱ्यांक जिवेशी मारले. म्हज्या पुताक भियेतले अशें चिंतून निमाणो एकलोच उरलोलो ताका आपल्या चड मोगाच्या पुताक ताणें शेकी तांचेशी धाडलो. पूण कुलवाड्यांनी एकामेकाक म्हणलें, हो ताचो दायजी, येयात ताका जिवेशी मारुया आनी दायज आमचें जातलें. आनी तांणी ताका दवरलो, ताचो जीव काडलो आनी ताका मोड्या भायर काडून उडयलो. आतां मोड्याचो दोनी कितें करतलो? येतलो, कुलवाड्यांचो नाश करतलो आनी मोडो दुसऱ्यांक दितलो. तुमी पवित्र पुस्तकांतलें हें वाचूंक नाबी? जो फातर बांदप्यांनी सोडून दिल्लो तोच जालो कोणशा संदीचो फातर. हें सर्वेस्परानूच घडून हाडलां. तें पळोवन आमी तोटाक जाल्यो. ते ताका गोट धरूंक सोदताले, कित्याक ताणें ही वेपार आपणाक लावून सांगली म्हूण ते बरें समजले. पूण लोकांक भियेले आनी ताका सांडून गेले. सोम्याचें शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका करिता. मोगाच्या इश्टानो, आमी जेन्ना सिमनारींत आसले तेन्ना वावराचो वेळ आसलोलो आनी सुमार 5 वर्सां सुमार हांवें शेतान काम केलें. आनी शेतान काम करता आसतना वांयगण लायता आसतना भेंडे आमी लायताले. आनी जायते फावटी अशें घडटालें की जेन्ना भेंडे बरे लायताले, बी बरें आशिल्लें, पूण जाता आसतना रानवटी भेंडे जाताले. आनी म्हणटूच भेंड्याक पडल्या उपरांत, फोडाक पडल्या उपरांत आमकां कळटालें. आनी तेन्ना ती आंटी येवन ते भेंडे उमटायताले आनी सुकोवंक दवरताली आनी मागीर उज्यांत घालताली. मोगाच्या इश्टानो, दर एका मनशाच्या जिवितांतूय अशेंच आनी अदीक करून आमच्या क्रिस्ती भावार्थान. आनी हो संदेश आयच्या दोनूय वाचपांनी आमकां मेळटा. आयच्या शुभ वर्तमानाचेर नदर मारुया. आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी पळयता महायाज्ञीक, धर्मशास्त्री आनी जाणटे थंयसर आशिल्ले आनी जेजू थंयसर तांकां लागून एक वेपार सांगता. आनी ह्या वेपारींत एक धोनी आसता, तो मोडो कुलवाड्यां कडेन दिता. पूण हे कुलवाडी आपली जबाबदारी पाडी नासतना कुलवाडीचे फोड आपणाकूच दवरता, धोनयाक दिवंक विसरता
आनी हें ताचें सारकें ना म्हणून ते पुताक पासून धाडटा. पुताक भिवून तरी त्या फोडां दितले म्हूण, पूण अशेंय जायना. त्या पुताक जिवेशी मारूंक सोदतात. आनी म्हणटच मोगाच्या इश्टांनो, ह्या उद्देशी आमच्या जिवितांत जेन्ना देवान आमकां बरेपणां दिल्यात, फावो केल्यात, बरेपणां आमी परत देवाक दिवचो म्हूण आमकां उलो आसा. जाल्यार आयच्या पयल्या वाचपांत भाग्यवंत पावलूचे चिटीन पेद्रूचे चिटीन आमकां मेळटा की देवान आपली ओळख आमकां सगल्यांक दिल्या आनी ह्या वळखी उद्देशी ताची मोहिमा भोगूंक तो आमकां उलो करता. आनी दर दिसाक जेन्ना तरेकवार भासांनी देवाची मोहिमा आमी अणभवता ती आमी दुसऱ्यांकूय पावती करूंक आमकां उलो आसा. तर मोगाच्या इश्टानो, ह्या दोनूय वाचपांचेर आदारून आमच्या जिविताक कितें आमी घेवया. देवान आमकां जायतीं बरेपणां फावो केल्यात आनी हीं बरेपणां फकत आमकांच न्हय, जाणा जावया जेन्ना संवसाराचो शेवट येतलो तेन्ना वा आमी मरतले तेन्ना आमची जोडटी जातली. आनी जे परी बऱ्यो कोरण्यो केल्यात वा वायट कोरण्यो आमी आदारल्यात त्याच प्रमाणे आमकां त्याच मापान शिक्षा फावो जातली. बरें करतल्यांक स्वर्ग फावो जातलो, वायट करतल्यांक कडेन नर्क फावो जातलो. हें आमच्याच कोरण्या उद्देशी, ही जबाबदारी आमकांच देवान दिल्या. आमचेच उद्देशी आमी स्वर्ग वो इफेर्न विचून काडटले. जर मोगाच्या इश्टानो, आयच्या दिसा ह्या देवाच्या उतराच्या आदारान आमी कितें करूंक जाता. भाग्यवंत पावलू कोरिंतकारांक बरयल्ले चिटींत 10वें 31वी वड 1 Corinthians 10:31 अशें म्हणटा. तर तुमी जेवतात वो पियेतात वो कितेंय दुसरें करतात तें सगळें देवाचे मोहिमे खातीर करात. मोगाच्या इश्टानो, जेन्ना आयचो दीस आमी सारतले तेन्ना ल्हान ल्हान वस्तू उद्देशी आमच्यान बरेपणां दुसऱ्यांक आनी आमच्या जिवितांत मेळून घेवंक जाता. हें बरेपण दिवूंक हो सोयेक आमी चुकोवचो न्हय. जो सोयेक देव आमकां दिता तो घेवन दुसऱ्यां सगळें बरें करूंक आमी वावरुया आनी बऱ्या कोरण्याचो फळ आमकां देव दितलो. हीच कृपा फावो कर म्हूण हे पवित्र मिसाच्या बलिदानांत खतखत्यान मागुया. भेटोवन गायन गावया तुकांच बापा. C30:8 पान 40:4 C38 पेज 44. Oce ate, oce baige, svica corata coce, tu samoi mo, cor coru, shunko vanso chiavimu, tu म्हज्या भयणी भावानो, म्हज्यान तुमचें बलिदान स्वर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या दादले बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेन आमच्या ह्या भोवीत सोबीच्या देवाक सर्वेस्वर मानून घेवन सर्वेस्परा भाग्यवंत चाश्चिनान धिरादीक बोडान राखतले हे गूट आमी फावो ते परी समारंभूंक आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन.
सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं आणि तुमच्या आत्म्याक सवे आसूं. तुमची काळजां उबारात आमी ती सर्वेस्वराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय वर्षा आमी करून फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदारा आनी सासनाच्या देवा, क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सर्व खाडी आनी सर्व थाय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या भक्ताच्या उतरां वर्ते गोवाय उदेशी तूं तुजे पवित्र सोबेक नव्या बोडान सुफोड करताय आनी दर एक काळार आमकां तुज्या विस्वासी मोगाची खरी खुणां दिताय. अशें तुजे सर्वणेचो गूट समारंभूंक सोपूर्ण जावच्याक तांचे उत्तम देखीन आमकां उर्बेन भरतात आनी ताचे दोयाड विणवणेन थांबो नासतना आदार दिता. देखून सर्वेस्परा सर्व देवदूतां आनी संतां भक्तां सांगाती आमी तुका वाखणटाव आनी संतोशाच्या उमाळ्यांनी गायता. सर्वेस्परा खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची सोर. देखून दोवा परी तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही दानां पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत. कोश्ट मरण सोसूंक तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो म्हणून हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही मोजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें खालच घेतली. तुका दिन वासून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुमी समेस्त घेयात आनी हातले पियात. ही म्हज्या रोगताची खालस. नव्या आनी सासणीक कलाराचें हें रगत पातकाचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी साबारां पासत ते वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट. सोम्या तुझे मरण आमी समोरता आनी तूं परत येयसो. तुझे बरो जीवन देखून सर्वेस्परा सोम्या जेजूच्या मरणाच्या आनी पुनरुज्जीवनपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी ही सर्वणेची खालस भेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलां देखून आमी तुका दिन वाचता. क्रिस्ताचे कुडींत आनी रोगतांत वांटो घेतल्या आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी खालतिकायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. अशें लियो आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवंडी बापा, सिमियांव आमच्या आदारी गवंडी बापा
आनी सगल्या संस्कारनी घेतलेल्या बरोबर तिका प्रितीमोगान सोपूर्ण कर. तशेंच पुनर्जन्मणाच्या बरवाशान अंतरून गेल्यांत त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणीचोय उगडास कर आनी तुजे काकलुतीन अंतरलेल्या समेस्तांक तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पडोवंक फावो कर. आम्हा समेस्ताची काकलूत कर म्हूण आमी मागता. अशें भाग्यवंत आंकवार मारिया देवाचे माई सांगाती, भाग्यवंत जुजे तिचो पोती, भाग्यवंत दोनदुतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या सांतां भक्तां बरोबर सासणाच्या जिवितांत आमकां वांटो दी आनी तांच्या सांगाता तुका वाखाणूक आनी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताच्या सांगाता आनी ताचे थाय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान देवा सोर पदवेदार बापा सोर मान आनी मोहिमा तुका सासनाच्या सासना. आमेन. देवाच्या उतराची शिकवण घेवन आनी आमच्या सर्वंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बाबा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळण्यांत पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बरवाशान ओतरेकलोल्यांक आमकां तुजे उदार काकलोतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवड दी बोदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणार. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एक वटान सांबाळ. तूं जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं आनी तुमच्या तुव्या सोब्या आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाचे शरीर संसाराचे पाप काडले आमची काकूत कर. देवाचे शरीर संसाराचे पाप काडले आमची काकूत कर. देवाचे शरीर संसाराचे पाप काडले आमकां शांती दी. पळयात ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्या ती सगळी सुपागी. सोम्या तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावो ना पूण एकूतर मात उलय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली.
म्हाका फाबोनूय सोम्या जेजूक आमच्या काळजान शेवतां गायन गावया. D26 पान 61, D26 पेज 61. सगळीं उबी रावया. प्रार्थुया. सर्वेस्परा, सर्गीच्या खाणान तुवें आमकां दादोशी केलें. बागेवन जाश्टीन रोग साक्षाची शिकवण पाडून आमी घेतलेल्या देण्या खातीर तुका सदांकाल दिनवासूंक आमकां कृपा दी म्हूण खालतेपणी मागता. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो भरपूर आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार.
मागणे सामिगेल महाबोडव्या लढाईच्या दिसात तूं आमकां राख देवसाराच्या कोट्यापणांतली आनी फासांतली आमकां सांबाळ देव ताका धमकी दिवन आमी गालतीपणी मागता आनी तूं सर्गीच्या दरबाराच्या कुरार देवाचे पदवेन सैतानाक आनी सगळ्या खोट्या आत्म्याक ह्या कोणाक लोटून घाल कित्याक त्या आत्म्याचो नाश करून आख्या संवसाराक झोडतात आमेन. मिसाच्या शेवटाक आमी गायन गावया E3 बापा तुका आर्गां दिता 570 आनी 7 E3 पेज 77. Sundor kulabaso bici swadi kolagati orwa bera chorya maso doya tule masri gati Baba tukar gadita